I have already written a nice essay on Lokman. तुमचे वाच्य मुद्दाम तुमकां मराठी येता जाल्यार मुद्दाम वाचचें नाजाल्यार कोणाकूय वाचून तुमी अर्थ घेवचो आनी हांवें कितें बरयलां आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑफ नरकासूर प्रथा ही खूब जुनी वाड्यार आसताली पूण ही प्रथा आज उरूना आज नाका आशिल्ले लोक धांगड करता ताका सगळें आसा राजकारणी आसा हांव अशें म्हणना की लोकूच करता म्हणून ह्या हातूंत राजकारणी आसा हें खंय तरी तुमकां दिसता हें कंट्रोल जावपाक जाय म्हणून काल आनी पयर जें फोंडा बी जालां तें जर पळयत जाल्यार दीस इज टू बी कंट्रोल सावा नाव कंट्रोल इज एट वॉट वी हे कितें नरकासूर प्रथा ही कालची पयली जुनी प्रथा पूण ती गांवांचे पुरती मर्यादीत आशिल्ली तिका बाकीचें कांयच रिस्ट्रिक्शन नाशिल्लें अशें स्पर्धा बी 1944 पयलीं मडगांव स्पर्धा जाल्या तेच्या पयलीं असली स्पर्धाच जायनाशिल्लो 1944 कोणाचें राज्य आशिल्लें तें पळया तें खरें नरकासूर गव्हर्मेंट शूड स्टॉप दीस ऑफकोर्स असलें जें कितें चल्लां कितें तें बंद जावपाक पूण हे मंत्रीच सगळे स्पॉन्सर करतात आमचे स्पर्धांक हांवें राजकारण्याक उलो मारला लोकांक उलो मारला हांवें लोकांनी स्पर्धा स्टॉप जर केल्यो जाल्यार राजकारणी खंय येता पळय लोकांनी फुडें सरपा जालें हें चड जाता म्हणून कित्याक आपली भुरगीं पिड्ड्यार जाता हें कोणी पळोवपाचें आवय बाबायन पळोवप न्हय सो प्रत्येकान जर मनांत घेतलें जाल्यार हें जावं शकता इट इज पॉसिबल थँक्यू